is about the industry. Industry is slowly dying in the state of Goa. Unemployment is increasing. आमचे local youth जे आहा हे job opportunities पळयता in the industrial estates, which they are not getting. We cannot put a direct this on them. अशें म्हणून आमकां सांगलेलें आहा की आमी तांकां सांगूंक शकना की 50% जॉब फॉर गोवन्स, 60% जॉब फॉर गोवन्स. इंडस्ट्री जितल्यो येयल्या तितून 80% आर आउटसायडर्स. 80%. एक फॅक्टरीन एक इंडस्ट्रीन 80% आउटसायडर आहा. एक 15 ते 18% आमचे लोकल लोक आहा. म्हाका दुख्ख लागता जेन्ना हांव फाटल्या दिसांनी एक इंडस्ट्रीन गेलो, तितून भितर पळयत जाल्यार सगळे भायले, आमचे लोकल कोण ना. आनी ते एडवर्टायज पासून करिना. आमी हिंगा एसेंब्लीन उलयता चल्ले पूण कोण फॉलोअप करिना. म्हाका दिसता इंडस्ट्री वीच इज ड्रायींग अ स्लो डेथ इन द स्टेट ऑफ गोवा, हेचेर स्टडी करपाची गरज आहा. कितें जाता, वॉट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसींग, वाय दे आर नॉट फायंडींग गोवा एज अ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स. खाली लाताम बारशे केन्ना सांगलेले आमचे पयले हितून हावजान इन द इयर 2012 मनोहर पर्रीकर एक्स चीफ मिनिस्टर तेणे अनाउन्स केले, आय वील इंट्रोड्यूस रातांबारचे एज अ इंडस्ट्रियल एस्टेट, एवरीबडी वील कम ओवर द. इतले लोकांक, बिचोलच्या लोकांक, इतले लोकांक काबार जाल्ले आहा. एकूच सांगला पळय तशें आमची सालिगांवची एक बरी आहा, एक वेर्ना बरी आहा. बाकीचे तुमी वचोन पळया. सगळ्या आमदारांनी हे पळोवपाची गरज आहा. कित्याक फायनली आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे भुरगे अनएम्प्लॉयड यूथ थिंगा वचोन जॉब मेळपाक जाय. आनी हे मिनिस्टरा कडेन म्हाका दिसता तुवें स्टडी करा कितें जालां तें, वॉट इज हॅपनिंग, वाय गूड इंडस्ट्रीज आर नॉट रेडी टू कम. आय एम नॉट टेलिंग पोल्युटींग इंडस्ट्रीज. फार्मा इंडस्ट्री हिंगा येवपाची गरज आहा. नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्रीज यू ब्रिंग देम. You see that when you go to Delhi, you see that you market Goa as an industrial hub also, but not for polluting industries, non-polluting. And तांकां इलेक्ट्रिसिटी आसूं, वॉटर आसूं, तांकां खूब व्हडले प्रॉब्लम आहा. अजुनी उदक तांकां सप्लाय जायना डायरेक्ट फ्रॉम द PWD. इट इज नॉट गोईंग फॉर देम. तांचे रिक्वायरमेंट ऑफ वॉटर इज ह्यूज, बट यू कॅनॉट गीव देम. इलेक्ट्रिसिटी इज ह्यूज, यू कॅनॉट गीव देम. केन्ना केन्ना जनरेटर चालू करचो पडटा तांकां उदक भायले हाडचें पडटा बाय टँकर्स. म्हाका दिसता हेचेर आख्खी हॉलिस्टीक स्टडी करा. इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आर डायींग. देर आर सम इंडस्ट्रीज वीच आर पोल्युटींग वेल्स इन द नेबरींग एरिया. जे केदाराची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा तिंगा सुद्दां बांयो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आहा. आमच्यो बांयो सालिगांवचे हे सायडीन गावरावाडो, कलंगूट बांयो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आहा. ऑल तेंची ETP ना. ETP प्लांट विच इज कंपल्सरी इन द इंडस्ट्रियल एस्टेट इज नॉट देर. म्हाका दिसता हे सगळे वस्तू आयज करपाची गरज आहा. तुमचे इंडस्ट्रियल एस्टेटींतले गार्बेज कलेक्ट जायना. वेट एंड ड्राय गार्बेज वीच दे आर इटींग. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल गार्बेज. इट्स नॉट गेटिंग कलेक्टेड. आय डोंट नो वाय. दे आर ब्लेमिंग that Panchayat is saying it is not my job. So whose job it is to collect their wet and dry waste? It is being thrown in the bushes over there on the roadside, thereby very bad scene. Speaker sir, हांवें आतांच सांगलेलें आहा की आयज मिनिस्टरान, बिफोर आय एंड, आय वॉन्ट मिनिस्टर टू टेल अस हाव ही वील हेल्प आवर गोवन बॉयज एंड गर्ल्स जी आयज हिंगासर स्कुलाची भुरगीं येयल्लीं आहा. ती आतां 12वी जाली, ग्रॅज्युएट जाली. एक लायन तेंच्यांनी घेतली. तेंच्यांनी जो तर स्कील डेव्हलपमेंटान तेणी जो तर कोर्स केलो जाल्यार तांकां इंडस्ट्रीन वचोन काम मेळपाक कितलें इजी आसतलें आनी कितलें डिफिकल्ट आसतलें. आनी हाव ही इज गोइंग टू सिम्प्लिफाय इट, because at the moment we are not getting. How he is going to simplify to see that these industries give jobs to our local people. Thank you, Speaker sir. So last one, Speaker sir, डिमांडांक सपोर्ट आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावला.